येवकार हा समृता खणगावकर. सुरेख पळयाचे हेडलाईन्स. जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याक लागून राज्यभर पातळात दुःख. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे घडणुकेचो केलो खर निषेध. मुख्यमंत्र्यान राज्यात टॅक्सी संबंधाचे प्रश्न सोडोवपाविशीं केली चर्चा. टॅक्सी चालकांनी पर्यटकांविशीं कसलोय गैरप्रकार केल्यार खर कारवाय करपाची दिल्या शिटकावणी पुलिसांनी येरादारी खात्याक. तुळे पेडणे वाठारांत बिबट्यान सुण्याचेर केलो हल्लो. लोकां मदीं पातळा भंय. गोंयांत नॉन गोवन लेपर्ड सायिल्ल्यान दोंगर जाला काबार. जाका लागून जनावरां येतात लोकवस्तेत, सांगले आमदार जीत आरोलकारान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम हांगा जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याक लागून राज्यभर दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे घडणुकेचो खर निषेध केलो. प्रधानमंत्री दहशतवाद पुराय नश्ट करपा खातीर बळिश्ट पावलां उबारतले अशी खात्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 24 एप्रिलाक आपलो जल्मदीस मनोवचे नात. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याक लागून तांणी हो निर्णय घेतला. शुभेच्छा स्वीकारपाकय ते हाजीर रावचे नात तांणी सांगले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या जल्मदिसा निमतान आयोजित केल्ल्यो रक्तदान आनी हेर सेवा कार्यावळी मात राज्यात जातल्यो खंय. जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम हांगा जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्या वेळार गोंयचो पर्यटकांचो पंगड लेगीत त्या सुवातेर आशिल्लो. ते सगळे पर्यटक सुरक्षीत आसात आनी बेगीनच तांची सुरक्षीतपणान गोंय वापसी जातली खंय. Fully support the government of India's efforts to bring the terrorist predators to justice. We stand unite with the people of Jammu and Kashmir and all Indians in rejecting the terrorism and upholding the peace, harmony and the rule of law. जम्मू and काश्मीरात जाल्ल्या भ्याड हल्ल्याचो निषेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीत गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा. हांव तांचो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निषेध करता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अखंड भारताचें स्वप्न 370वें कलम रद्द करून तांच्यांनी साकार करून जम्मू आनी काश्मीरात टुरिस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागिल्ले. आज कंप्लिटली टेररिजमचो नष्ट करपा खातीर माननीय मोदीजी स्ट्रॉंग स्टेप्स उचलतले हाजी आमकां खात्री आसा आनी पूर्ण गोंयचे लोक गोंयचे सरकार हे तांच्या बरोबर आसा. पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तात बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. हा बर्थडे विशीं स्वीकारपा खातीर खंयसरूच कोणाच खातीर उपलब्ध आसचो ना. त्या खातीर कृपा करून गोंयभरचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हजे चाहते किंवा बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक हांव आव्हान करता बर्थडे विशीश करपा खातीर साखळे आसत किंवा पणजे आसत कोणी बर्थडे विशीश करपा खातीर येवचे न्ही. कारण हांव म्हजो बर्थडे सेलेब्रेट करिना. फक्त सेवा कार्य म्हणजे मेडिकल कॅम्प आणि बाकीचे कार्यक्रम हे नित्य जसे ठरयल्या त्याच पद्दतीत आसतले. आम्ही इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे जवळपास आत्ता थंयसर 3 कपल्स गोंयची आशिल्ली जी 15 मिनटां पयलीं भायर सरली आणि ताज्या उपरांत अटॅक जालो. बट जम्मू काश्मीरात आत्ताच्या घडीक आमकां इन्फॉर्मेशन आनी तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला त्या प्रमाणे 26 लोक जम्मू काश्मीरात आसा ते थंय नाशिल्ले, वेगळ्या जाग्यार आशिल्ले. थंय आशिल्ली ते 15 मिनटां पयलीं भायर सरल्या कारणान योगायोगान म्हणजे ते साल्वार जाले म्हणपाक काय हरकत ना की तेंचें नशीब बरें आशिल्लें. ते थंयच्यान 15 मिनटां पयलीं भायर सरले. 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसात अडकले तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. गोंयांत कोयराचो विशय सध्या बरोच गाजता. वचत थंय न्हंयत झाडांनी आनी आतां महामार्गार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा. कांय बेजबाबदार लोकांनी महामार्गाचेर कोयराच्यो पोटल्यो उडोवपाक चालू केल्ल्यान लोक बेजारल्यात.
हे अशेंच चलत रावल्यार गोंयचे महामार्ग आतां गार्बेज डंपिंग महामार्ग जातले वय असो हुस्को निर्माण जावपाक लागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज तुमकां आमी दाखयतात की प्रत्येक वेगवेगळ्या रस्त्याचेर कितली गार्बेज जी आसा ही रस्त्यार उडयल्यो वता आनी हेचे खातीर ह्यो ज्यो हायवे बी करतात ह्यो बरो रोड जावचो, लोकांक बरी सर्वीस मेळची, ट्युरिस्टांक बरी सर्वीस मेळची म्हणून व्हडले हायवे करतात आनी बेगीन पावचे म्हणून. पूण ह्या हायवेचे नांव जें आसा हें एक एक कोणा नांव दवरतात आनी हें नांव कोणाच्या नांवाचें दवरचें, फक्त हें नांव फक्त आसा तें गार्बेज डंप करपाचे हायवे म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक लोक आमगे सांगले सुदरपा न्हू, आमी हितूं सरकाराली मिस्टेक म्हणनात, आमी हांगा म्हणटात की ही लोकाली मिस्टेक. लोक जे आसात हे ह्या रस्त्यार हाडून उडयतात. इतले लोक भायर जर गेले जायत बरे भशेन सगळे रूल पाळटात, पूण आमच्या गोंयाक हे लोक जे आसात हे रूल पाळनात. म्हणून आमी म्हणटात लोकांक हांगा मुनीसपण म्हणटा ना, आपल्याली घर समजून आपल्याले भाट समजून आपणें करूंक जाय, ते निवळ करपाक जाय. पूण हांगा लोकच हाडून हांगा उडयतात. नावेली पंचायत म्हणल्यार डेली नावेली पंचायत जी आसा ही हें काडटा, गार्बेज काडटा आनी हे जे उडयतात हे खंय तरी बिल्डिंगेर रावपी लोक जे आसात हे अशें हाडून उडयतात. आतां हे कित्याक भरून दवरना म्हणून सांगना. आनी तितून भितर उडोवपी जायत तरे लोक उरतात. हितून भितर जे कॅटरर्स आसात जे कॅटरिंगाची ऑर्डर घेतात हेंगेलो चड वेस्ट आसा. हे सगळे जे आसा हे पोतयां बांदता उडयतात. त्याच बरोबर दुसरे जे चिकनवाले आसात हे चिकनवाले सगळे पिशव्यां भरतात, आपल्यालो वेस्ट आसा तो हांगा हाडून उडयतात. म्हणटरेक हांगा मेन रिस्पॉन्सिबल म्हणटा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी हेणी हें पळोवपाक जाय आसता. पूण हांगा खंयचें इन्स्पेक्शन जायना या खंयचेय जे हेची शॉप दिल्ले कडेन आसता, पंचायतीन लायसन्स दिल्ले कडेन आसता तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आसता. तें गार्बेज डिस्पोजल तेंचो खंय आसा, कात आसा ते खंय उडयतात आनी हे पळयना जागांनी अशें करून रस्त्यार उडयता आनी लोकांक त्रास जाता. स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही केंद्र आणि राज्य सरकाराची घोषणा असली तरी गोंयात लोकच तिच्यो तिस्त्यो वाद्र्यो करपाक लागल्यात. वचत थंय कोयराच्यो राशी गोंया भायल्या पर्यटकांचेय नदरेक कोयर पडिल्ल्यान गोंयची इमेज पिड्ड्यार जावपाक लागल्या. जाल्यार रस्त्याचेर कोयर उडयताना कोणूय दिसलो जाल्यार त्या मनशाचो फोटो काडून पुलिशेंत कागाळ करची, अशा मनशाचेर दंडात्मक कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयचो एक भाग म्हूण लायव्ह इंटरॅक्शन करताना सांगिल्ले. कोयर काडपाचो सीएमाचो आदेश तेच दिसा चालीक लागलो खरो, पूण ही कारवाय कितलो तेंप आनी कितल्या जाणांनी केली काय मुख्यमंत्र्याच्या शिटकावणेचेर लोकांनी कानार केंस ओडले, हो एक मोठो प्रस्न. खंयची रिक्षेन किंवा ट्रकात कचरो हाडून रस्त्यार तेकोन गांवांनी उडोवचो न्ही. आनी जर कोणाक अशा पद्दतीचे दिसत जाल्यार तेजो फोटोग्राफ घेवन पुलिशेन कंप्लेन करची, ताजी गाडी आमी सीज करतले, ताका ह्यूज फायन पडटली. त्या खातीर कचरो जर दिवपाचोच आसा जाल्यार तेंच्यांनी प्रॉपर जे आमचे कलेक्टींग सेंटर आसत जाल्यार त्या कलेक्टींग सेंटरान हाडून दिवचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें राज्यांतल्या टॅक्सी संबंधाचे प्रस्न सोडोवपा विशीं चर्चा केली. टॅक्सी चालकांनी पर्यटकां विशीं कसलोय गैरप्रकार केल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी पुलीस आनी येरादारी खात्याक दिल्या. ॲप आधारीत टॅक्सी सेवेक चालना दिवपाचेर भर दिवन टॅक्सी सुदारणा सुरू करपाची राज्याची येवजण आसा, मुख्यमंत्र्यान सांगले. गोंयांतली लॉ अँड ऑर्डर हाज्या रिलेटेड आनी विशेश करून टॅक्सीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत जे टुरिस्टाचेर आनी टुरिस्ट टॅक्सी हाजेर जे वेगवेगळे टॅक्सीवाले वेगवेगळे इन्सिडंट्स क्रिएट करतात ताजेर मिटींग आशिल्ली. हांवें स्ट्रिक्टली पुलिसाक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन्स आमी क्रिएट करपाक दिवचे ना आनी टुरिस्ट तरी आसतना गाडयेंत केन्नाच कदापि टॉलरेट करून घेवचे ना. त्या खातीर थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे टॅक्सी आनी टॅक्सी रिलेटेड वेगवेगळे इश्यूज आसा पळय न्ही हाजेर वी आर कमिंग विथ रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. वेगवेगळे म्हणजे मागीर तो टॅक्सी एवरी वन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर्स किंवा जेका
मिटर जो म्हणटात परत परत रिन्यू करचो पडटा हें पडटा. जर तेणी ॲप बेस्ड टॅक्सी घायलो जाल्यार मिटर आनी लावपाची गरजूच ना, तेका रिन्यूवल करपाची गरज ना, तेंच्या फायद्याचें आसा. बट दे शूड कम ऑन ॲप बेस्ड टॅक्सी. ताज्या खातीर थोड्या दिसाच्या भितर हे डिसिजन सरकार घेतले. आयच्या कॅबिनेट डिसिजनाक permission for the 2 posts of the medical officer to start with the blood storage center in the SSB at the Goa Medical College and Hospital. Second agenda is the assistant professor and lecturer in the Department of the Pediatric Surgery in Goa Medical College, Bambolim, on the contract basis. Third one is a proposal for the permission of the to advertise the 1 post of the lecturer in Department of the OBG in Goa Medical College, Bamboli, on the contract basis. Filling of the vacant post in the Department of the Nephrology in the Medical College, Bamboli, on the contract basis. Proposal for filling of the 2 posts of the tutor, demonstrator in the Department of the Physiology and Goa Medical College on contract basis. Allotment of the land to the Goa College of the Veterinary and Animal Science to the Goa Department of the Veterinary Department. Approval of the construction of the Tertiary Cancer Center at Goa Medical College, HSCC, and it is approximately amount of 310 crores rupees, 310 कोटी. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. विकासाच्या नांवान रानां कापपाच्यो घडणुको नेमान चालू आसात. देखून रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवन आकांत माचोवपाक लागल्यात. तुये पेडण्या वाठारांत बिबट्यान सुण्याचेर हल्लो केल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. आतां वाठारांतले सुणे सोंपले काय मनशाचेर हल्लो जावपाचो भंय आमदारान उक्तायला. जाल्यार गोंयांत नॉन गोवन्स लेपर्ड आयिल्ल्यान दोंगर काबार जाला, जाका लागून जनावरां लोकवेस्तेत येतात अशें आमदार जितान सांगले. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. बिबट्या वागान तुया गांवांत सारको हैदोस घातलेलो आहा आनी इतलो हैदोस घातलेलो आहा की जवळ जवळ आतां पर्यंत तेणेन आठ आणि काल एक खाल्ला, तो एक मिळून सगळे 9 पेटे लोकांचे खाल्लेले आसा आणि मारलेले आसा. तशेंच 3 गोरवां मारलेली आसा आणि लोक सध्या फेडप जाल्लेले आसा. इतले भिवन आसा की हो लेपर्ड आतां कितलेशे म्हयने कितलींशीं वर्सां हो तुये गांवान आहा आणि स्पॉट सुद्दां तो म्हाका दिसता तो उदक पिवपाक म्हणून सकयल येता. आणि सगळ्या डिपार्टमेंटाक खबर आसा की ते लेपर्ड आसा म्हणून येता, पण ट्रॅक करपाक ताका 2-3 फावटी पिंजरे सुद्दां लायलेले. पण आमचो प्रॉब्लम आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो. आमचे कडेन फक्त ट्रॅप जर करतलो जाल्यार एकच पिंजरो आहा आणि पिंजरे नासल्या कारणान लेपर्ड धरपाक खूब मुश्किले येता. आणि येदे व्हडले डिपार्टमेंट आणि आमचे कडेन जर लेपर्ड धरतलो जाल्यार आमचे कडेन पिंजरो ना आनी आसा तो एकूच आहा. तो सारको आहा काय ना देव जाणा. लोक भिवन आसा. आतां पेट्यांक खाता आणि गोरवांक खाता, कारण रानां वयर सगळी विकलेली आसा. तेका लागून लेपर्ड हो गांवांत येता. तूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट न्हिदला म्हणूच शकना. नॉन गोवन लेपर्ड चड येयल्यात गोंयांत. कळ्ळें कितें म्हणटा तें? नॉन गोवन लेपर्ड चड येयल्यात गोंयांत. सजमोन घेवचे. कोणी मिस्टेक कोणाची आमचीच आहा. आमी दोंगर विकल्यात गोंयकारांनी आनी गोंयकार दोंगर ते सगळे काबार जाल्यात. मागीर तेंच्यांनी खंय रावचे? सो मिस्टेक कोणाची? मिस्टेक आमची. आमी कोणी खंयच्या डिपार्टमेंटाक आमी ब्लेम करूं शकना. कित्याक जेन्ना दोंगर सगळे काबार जातले तेन्ना जनावरां खंय वयतली हो प्रश्न येता. आनी जर थंयसर जनावरां काबार जाल्यार तांकां खावपाक कांय मेळना. मागीर गांवांनीच भितर येतले. नो डावट जे घडटा ते रॉंग. काल सुद्दां इन्सिडंट तुयेन जाला. खळ्यान येवन कुत्र्याक खाल्लेले आहात. सो लो कुत्रे सोंपल्या उपरांत मनशांचेरूय अटॅक करतले हे डेंजर. आनी हांवें म्हाका दिसता तुमकां याद आसतलें एसेंब्लीन हांवें हो प्रश्न काडलेलो. बिबटे वाघ सगळे गांवांनी येवंक लागले. सकाळी फुडें ब्रेकफास्टाकूय दिसतात म्हणून. सो हेचेर ऑलरेडी हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक उलयलां. इमिजिएटली आयज तुवें थंयसर ते आयज रातच्यान ते केज घालपाक सुरवात करतले, म्हणजे धरपाक तेका. पूण खरी जबाबदारी आहा ती आमची आहा आनी आमी सांबाळपाक जाय ती. त्या बिबट्याक आतां धरपाची वेवस्था त्यात तुका सांगला आयज रातच्यान फॉरेस्ट थंयसर येतले पिंजरो घेवन तेका धरपा खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केला. तेंका पिंजरो घातलेलो खूब दीस जाले. पिंजरो घातलेलो खूब दीस जाले पळय. आतां तेका
फॉरेस्ट कितें ताका घट धरून भितर घालूंक शकना पयली गोश्ट. सो तेंची ड्युटी ते करतात आनी म्हाजे कडेन कॉर्डिनेटूय करता. हांगाच न्हू तुयेनूच न्हू पारशा जावं हरमला जावन हे इन्सिडंट जाला. हरमला सुद्दां आमी धरल्यात. सो डिपार्टमेंट आपलो प्रयत्न करतात. जाता तितलो हांवूय ट्राय करतलो की तेंचे फाटल्यान बेगिनात बेगीन तुयेन जे इन्सिडंट जाता ते बंद जावचे म्हणून. मांद्रे मतदार खूप वाढले. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतीय लोकशायेत कायद्याचे शासन ही मुखेल घोशणा न्हय तर नागरिकांच्या न्याय, सुरक्षिताय आनी भौशीक विस्वासाची बुनयाद आसा. पूण आयच्या गोंयांत ही बुनयाद कोसळत आशिल्ल्याचेर टिका करत आप फुडाऱ्यांनी सरकाराचे लॉ अँड ऑर्डर हो विशय घेवन खरसाणेन उजरावन काडले. फाटल्या 15 दिसांत घडिल्ल्या कितल्याशाच धक्क्याच्या घडणुकांनी राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्था पुरायपणान अपेशी थारिल्ल्याचें भिरांकूळ वास्तव्य उक्ताडार आयलां. आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सेगीत 5व्या सप्तकांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत हे सत्य स्पश्टपणान उक्ताडार परतून हाडलें. बलात्कार, खून, पुलीस उदासीनताय आनी VIP खासा वागणूक हे विशय घेवन सरकाराक आप पक्ष फुडाऱ्यांनी उजरावन काडले. Deploring law and order condition in Goa, it is actually devastating because people are suffering, women are suffering, children are suffering, and we have been covering and doing press conferences regarding this issue for the last 10 days. This is our 4th or 5th press conference on this issue, and we have been trying to figure out the data. So we started by seeing what data is available, and we tried to access the National Crime Records Bureau, which is supposed to be the one-stop shop for all data on crime across any of the states in Goa, any of the states in India, including Goa, right? There we were amazed to find out, like the BJP government has done with all data, that there is no data available from the NCRB since the last 3 years. The last data that was available was in 2022, and that data was published a year later in December 2023. Thereafter, there has been no data available for 2023, no data available for 2024, right? So we tried to do our own digging, and we tried to find out how has the crime increased in the state, in our state of Goa, and we were shocked to see that, for example, crimes against women, 288 were registered in 23 and 365 were registered in 24. That means one crime per day is being registered in Goa as per our Goan records, and these are crime against women. If you talk about heinous crimes include rape, murder and such crimes. 106 rape cases were registered in 2024 and 29 murders were registered in Goa, which is higher than the 2023 data, which is higher than the 2022 data as well. Now, why is this happening is because the law and order situation in Goa and the complete mismanagement of the police. While the police are seen taking criminals like the person who murdered a woman in Mandrem, he was being seen taking a VIP car by the police. Children are being affected, women are being affected, senior citizens are being affected, all the other citizens of Goa are being affected, and our CM is not doing anything. So our humble request and from our side is that the Home Ministry should be given to somebody else who is dedicated to this post. सेटल जायना जाल्यार ताजेर खंय बारीकसो आपूण रिपोर्ट धाडटलो आनी तुजेर ऑफेन्स रजिस्टर करतलो. म्हणजे हांवें what I had to convey to him, I have very clearly said, I said, you do whatever law tells you to do. जर whatever by law you can do, you please carry on म्हणून हांवें ताका सांगिल्लें आसा. पण म्हाका दिसता खंयच्या तरी ऑफेन्सान म्हाका गुंतपाचो हो प्रयत्न आसा आनी म्हाजेर प्रेशर घालून त्या ऑफिसराक पॉलिटिकल मास्टरां खातीर सेव करपाचो हो प्रयत्न, नाजाल्यार खंयच्याच PI ही कॅपेसिटी आसपाना की तो हाडून कॉम्प्रमायज करतलो. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. बुधवारा उष्ण आनी दमटा उपरांत बिरेस्तारा हवामान चडशे बदलून उरतले. IMDन उबदार दीस येतलो असो अदमास उक्तायला. बिरेस्तारा फांतोडेर गोंयच्या कांय वाठारांनी हलके धुके पडपाची शक्यताय आसा, जाका लागून येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. दनपरां उष्ण हवामानाची शक्यताय आसा. चडावात आनी उणें तापमान 35 डिग्री आनी 26 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो दिला. उष्ण बुधवारा उपरांत बिरेस्तारा उष्ण आनी दगाळ हवामान. सकाळीं हलके धुके पडपाची शक्यताय. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो.
चढावात आणि उणे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आणि 26 डिग्री सेल्सियस. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.